आसरो तू मुंगसोरा कोंडा तू मुंगसो मोगळीश तू मुंगसो थे सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता हांगा आसा हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा तू मुसो गोवळी तू मुसो बुसोंडा तू मोची गुपी सुवा तू मोसो दे तू मोसो गोवळी तू मोसो बुसोंडा तू मोची गुपी सुवा तू मोसो दे सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता हांगा आसा हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया
तू जिवंत देव, जिवंत ख्रिस्त या बहु पवित्र साक्रामेंतांत तो खरोच हजर आसाय. तू जिवंत ख्रिस्त सगळ्या नित्याने हजर आसाय आणि प्रत्येक जावन या बहु पवित्र साक्रामेंतांत तो खरोच जीव हजर आसाय. तुझे दर्शन हांगासर जमलेल्या आमकां हरी एकल्यागे तू दिवन आसाय. सोम्या या घडये तुझे हजरपण वळखून घेता. तुझे मुखार आमी सरपडता, तुका आमी नमान करता, तुका आमी स्तुती करता, तुका आमी दिन वाजता. आमकांत संपूर्ण तरान तुझ्या पांयां आमी समर्पण करता. तू आमचो बळवंत देव, तू आमचो सोडवणदार, तू आमचो रक्षक, तू आमचो धारक, तू आमचो उस्वाड. आमचे सांगाता तू आसाय. आमची बातेनी आमचो भावार्थ तुझे सोम्या, आमचो विश्वास तुझे सोम्या. तुझे विने ना जिवीत आमकां कोणायकी सोम्या. ह्या खातीर तू हजर आसाय. तुजो सांगात आमकां दिव. आमचे सांगात रावचे खातीर या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तू हजर आसाय सोम्या. तुका आमी आराधन करता, तुका आमी स्तुती करता, तुका आमी महिमा दिता. तुजे मुखार आमी सरपडता सोम्या. संपूर्ण तरान आमकां समर्पण करता सोम्या. आमकां घे सोम्या, आमकां घे सोम्या. तुज्या गोपांत घे, तुज्या मोगान सांबाळ, तुज्या आशिर्वादांनी भर सोम्या. प्रत्येक जण या आराधना वेळार तुजी सकत, तुजी कृपा, तुजी महिमा, तुजी पदवी आमकां हरी एकल्यागे दाखय सोम्या. तुजे बरेपण आमचे ते हरी एकल्या ते वाळून दे सोम्या. तुज्या सत्तेन कृपेन आमकां अभिषेक सोम्या. सोम्या तुका जावं महिमा, सोम्या तुका जावं स्तुती, सोम्या तुका जावं आराधन आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, परत या संजेच्या वेळार या बहु पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसा. साक्रामेंतांत खरोच जेजू हजर आसा. तो जिवंत क्रिस्त एक सोबाई हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. सक्रामेंत आसा, सक्रामेंता मुखार जिवंत क्रिस्ताची इमाज आसा. तसो जिवंत क्रिस्त या बहु पवित्र सक्रामेंतांत आसलो. तसो जिवंत क्रिस्त आमचे खातीर जिवी जाल्लो. आमकां जिवी दिवंक, आमचे सांगाता रावचे खातीर तो आमचो मोग करता. आमचो हरी एकल्याचो तो मोग करता. आमच्या मोगान बरोवन त्या कुर्साक ताणें वेंग मारिल्ली. आमकां जिवी दिवच्या खातीर तो जिवंत उठलो आनी आमकां हरी एकल्याकी तें सासणीक जिवीत ताणें जोन दिलां. तेच सोम्या मुखार आमी आसा. तेच सोम्या मुखार जिवंत क्रिस्त मुखार आमी आसा. ह्या बहु पवित्र साक्रामेंतांत हांव न्हू वालता तो मोग. ताणें आमचो कितलो मोग केला आनी आतां ह्या घडये म्हजो आनी तुजो कितलो मोग करता. ह्या बहु पवित्र साक्रामेंतांत हांव तें उगडापें जाता. मोगाच्या बाबा भयणी, तो आमचो सोडवणदार, तो आमचो आसरो, तो आमचें बोळ, आमचें सर्वस्व, आमचो बरो गवळी, आमचे हरी एकल्याची जतन करचो, आमच्या बगलेक रावचो देव आमचे मुखार आसा. तो आमचो इतलो मोग करतना त्या देवाकी आमी फाटी मोग दिवया आनी त्या सोम्याक आमकांत ताच्या पांयां तळा समर्पण करून आमी गावया. तुजो मोग करता सोम्या, तुज्या पांयां तळा म्हाका समर्पण करता. तूं म्हजें सर्वस्व, तुजे विने म्हाका जिवीत ना. तूं म्हजें, त्या देखून हांव तुजी स्तुती करता, तुजें आराधन करता, तुका महिमा दिता, तुका ओगळाप दिता. कित्याक तूं म्हजो देव, म्हजो राखणदार, म्हजो बुजोवनदार, म्हजो गवळी, म्हजो सोमी. मोगाळ बाबा आनी भयणी, ह्या सोम्याक आमी फाटी मोग दिवन आमी तुजो मोग करता सोम्या म्हणून आमी काळजांत तावन त्या सांगया आनी त्या बोगणांनी हें गीत आमी गावन त्या सोम्याची स्तुती करया. त्या सोम्याक आमी आराधन करया, त्या सोम्याक आमी नांवाडया. तुजो हांव मोग करता जेजू. पान नंबर 19. ह्या घडये आमकांत संपूर्ण तरान सोम्याच्या पांयां तळा हाडया. सोम्याच्या पांयां तळा आमकां समर्पण करया. मोगाचे न्हू आमी कितेंच न्हय, सोमी सर्वस्व म्हजो आनी तुजो इतलो मोग करता. त्या सोम्याक सांगया, सोम्या हांव तुजो मोग करता, आमी तुजो मोग करता. तुज्या पांयां तळा रावता,
दाखयलेल्या त्या वाटेन हांव चलतां, तुजे संगी हांव रावतां गायतां, तुजे तावन हांव फाटी वेसोना सुमिया, तुजे सांगात हांव रावतां. तुजो म्हजें सर्वस्व, तुजो म्हजो राखणदार, तुजो म्हजो बुजोनदार, तुजो म्हजो सोमी वळखून त्या सुमियाच्या मोगाक फाटी मोग दिवन हें गीत आमी गावया. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो, पास्कनच्या काळार आमी आसाव. पास्कनचो आटो वा 8 दीस विशेष तरांनी ह्या पास्कां काळाचो अनुभव आमी जोन आसाव. आणि प्रत्येक जावन जेजूच्या दैवीक काकुलचें फेस्त आमी आचरण करता, संभ्रमता. आमचो देव जिवंत देव, आमचो देव काकुलतेचें सागर, जिवंत क्रिस्तांत वालता. ती काकुलत ती सकत एकल्याच्या जिविता मोगाचें न्हू. तेदून कीर्तन 30 आनी 6 वाक्य 7 म्हणटा, कितलो आमोलीक देवा तुजो मोग, तुज्या पाकाट्यांचे सावळेंत आदांची भुरगीं आसरो घेतात. कितलो आमोलीक देवा तुजो मोग, तुज्या पाकाट्याच्या सावळेंत आदांची भुरगीं आसरो घेतात. ही उतरां म्हज्या सांगात एक पडी सांगाता म्हणी आपल्या. कितलो आमोलीक, कितलो अमोलिक देवा तुजो मोग, देवा तुजो मोग, तुज्या पाकाट्यांचे तुझ्या पाकाट्यांची सावळेंत सावळेंत आदांची भुरगीं आदांची भुरगीं आसरो घेतात. आसरो घेतात. आसरो घेतात. आसरो घेतात. आसरो घेतात. आसरो घेतात. मोगाल भवन आनी भयणीनो, जिवंत क्रिस्त जिवंत जाला जाल्यार तो आमचो आसरो. आमी हर एकलीं ताच्या पाकाट्या बांदा आसरो घेता. ताची काकोल तो आमचे ते एकल्या ते वळयत आसा मोगाचें न्हू. जेजू सिसांक दिश्टी पडलो आनी प्रत्येक जावन तोमास आसल्या वेळार तो पयलें दुबावलो.
आनी जेजून ताका म्हणलें तुजें बोट हाड म्हज्या गायन घाल, तुजो हात म्हज्या कडवळान घाल, बेविश्वासी जायनाका. आनी तो वळू थोमास म्हणालो, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. त्या घडये ताणें सोमयाची काकुल्त अनुभव केल्लो. तो सोमयाक उलो मारता म्हणटा, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, त्यात सोमया मुखार आमी आसा. आमी काल जाणता हांव न्हू त्या सोमयाक म्हणया, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. तुजी काकुल्त, तुजो मोग आमचे तें हरी एकल्या तें वाळोवन दी म्हणून आमी मागया मोगाच्यान ह्या घडये. म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. तसो सोमी आमचो देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे खातीर खरोच जिवो आजार आसा. मोगाच्या बाबा भयणी, तीच काकुल्त वालता आनी वालता. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांत अध्याय 3 हे वाचप 2 दिसां आदीं आमी आयकल्लें. सकाळींच्या मिसा वेळार जुआंव आनी पेद्रो त्या दनपारांच्या वेळार देवाळाक वेता आसतना तो भिकारी हरी एक दीस तो थोंटो थंयसर भीक मागून आसलो. तो थोंटो ताका उठोवन सोलोंक जायनातलें. आनी त्या दिसा पेद्रो आनी जुआंव वेता आसतना तांचे कडेन भीक मागोंक लागलो. आनी तो वळू ते म्हणटात आमकांत पळय. तो वळू तो तांकांत पळोवंक लागलो. कांय म्हणी इल्ले पयशे मेळटीत, कांय म्हणिल्ले म्हाका दितीत. आनी तो वळ पेद्रो म्हणटा, रुपें आनी भांगार आमचे लागीं ना, पूण म्हजे लागीं कितें आसा तें हांव तुका दितां. जिवंत क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी चल. जिवंत क्रिस्ताच्या नांवान. मोगाल बाबान आनी भयणीनो, त्या घडये त्या थोंट्यांनी सोमयाची काकुल्त अनुभव केली. सोमयाची दैवीक सकत अनुभव केली. ताणें बरेंपण जोडलें मोगाचें न्हू. आज तीच सोमयाची दैवीक सकत म्हज्या आनी तुज्या हरी एकल्याच्या जिविताक वालतेत आसा मोगाचें न्हू. आमकां हरी एकल्या ती दैवीक सक्तेचें काकुल्तीचें संरक्षण आसा. आमच्या मुखल्यान, आमच्या फाटल्यान, आमच्या कुशीक हरी एक ती आमकां रेवोड घालून आसा. आमचें संरक्षण जावन आसा. त्या दैवीक सक्तेन आमचें जिवीत तो सोमी चलोवन आसा मोगाच्या बाबा आनी भयणी. त्या देखून किर्तन 60:3 वाक्य 1 तावन म्हणटा, देवा म्हज्या देवा, तर तुका हांव सोदून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताण येता. सुके करडे उदाक नातलेले धरणी भाशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता. वय मोगाच्या बाबा आनी भयणी, किर्तनकाराच्या ह्या उतरावरी तुका सोदून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताण येता. सुके करडे उदाक नातलेले धरणी भाशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता. आनी त्या देखून मोगाच्या बाबा आनी भयणी, इत दैवीक काकुल्त अनुभव करच्याक ह्या दैवीक काकुल्तीच्या सागोरा कडेन आमी आयल्या. ताका सोदून आमी आयल्या. ताच्या पांयांतळ आमी आसा. ताच्या बोवारी आमी हांगासर आसा. आमकां हरी एकल्या थंय तीच दैवीक काकुल्त वाळोवन आसा. महिमेचो देव काकुल्तीचो सागोर आमचे मुखार आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून एक घडी आमचे दोळे धांपया. आमकांत त्या सोमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया मोगाचें न्हू. त्या दैवीक काकुल्तीच्या संरक्षणाक आमकांत समर्पण करया मोगाचें न्हू. ह्या घडये दैवीक सक्तेन भरिल्लो, कृपेन भरिल्लो, महिमेन भरलेलो सोमी आमचे मुखार आसा. आमचे मुखार आसा आमचो सोमी. ताची सकत काकुल्त वालतेत आसा. तर ह्या देवाक आमी आराधन करया, स्तुती करया मोगाचें न्हू. आमकांत ताच्या पांयांतळा ह्या घडी आमी समर्पण करया. आसा तशें आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. आमचो सोमी काकुल्तीचो सागोर आमचे मुखार आसा. बाबा भयणी, तुकाच समर्पण कर. ताच्या पांयांतळ समर्पण कर. तसो सोमी जिवंत क्रिस्त आमचे मुखार आसा. ताच्या पांयांतळ तुका समर्पण कर. तुजें आनी म्हजें जिवीत तो आशिर्वादीत करता. ताचे कृपेन सक्तेन भरता. आमचें जिवीत तो चलोवन व्हरता. त्या सोमयाक समर्पण कर.
मोगच्या भावा बहिणी त्या महिमेच्या देवाक काकुलतीच्या सागोराक स्तुती करण गव्यांग गीत पान नंबर 55. सर्व आम्ही उभे राहूया. आम्ही ताळयो पेटून आमच्या काळजांत तावून या महिमेच्या देवाक काकुलतीच्या सागोराक संतोषान आमी नावाडया, भजन ताचें करुया, कीर्तन ताचें गावुया, आनंदान आमी अर्सिया मोगाचें. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ಸಮೀಸ್ತಮಿ ಬಶಿ ಅಮಗಚ್ಚನು ಲೂಕಾ ಸೋವಾಂಜೇಲು ಅದೇ 24
वाक्य 13 आमी वाचल्यार जेजू एम्माउसाच्या वाटेर त्या दोगा सिसा सांगाता सोमकोवचे ते घडीत थंयसर विवारान गेला. जेजूच्या मोरणा उपरांत देदेस्पोर जाल्ले कांगाल जाल्ले ते दोग सीस पाटी तांच्या माई गांवाक वचूंक बाईस सरलेले आनी वाटेर येताना एकामेका लागीं ते घडल्ल्यो सर्व संगती एकामेका लागीं उलोवन आसले मोगाचे न्हू. आमच्याय दिसपट्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार आमच्या जिवितांत जांबरो कुटुंबांत भायर कितें घडटा एक घडल्लें घडीत आमी परतून परतून उलयता. आमकां समाधान संतोष मेळटा पर्यंत वा थोडे फावटी ती घडीत आमच्या मोतींतली भायर वेता पर्यंत आमी परतून आनी परतून आनी परतून तेंत उलयता सांगता. आनी कोणी एकलो आमकां समाधान केलें जाल्यार कोणी एकलो आमकां सांगात दिलो जाल्यार त्या घडये आमकां मस्त संतोष भोगता आमच्या जिवितांत दादोसपण भोगता. एम्माउसाच्या वाटेर एंत घडलें ते दोग सीस कांगाल जाल्ले निराशे जाल्ले आनी त्या घडये जेजू तांकां लागीं सरता, तांचे सांगाता समकाता, तांचे लागीं उलयता, तांकां पवित्र पुस्तकाचो त्या उतरांचो अर्थ समजयता. जेजू विशयान कितें बरयल्लें तें सगळें तांकां समजोवंक तो प्रयत्न करता. पूण त्या घडये तांच्या कश्टाच्या वेळार तांच्या बेजाराच्या वेळार एकसूरपणा वेळार तो जेजू म्हूण तांकां कळोना. पूण एक सांगात तांणी भोगलो, ताचे लागीं ते उलयले, ताचे लागीं तांणी सूख दूख सांगलें, कितें घडलें त्या व्यक्ती लागीं तिसऱ्या व्यक्ती लागीं तांणी सांगलें, तांकां दादोसपण भोगलें. निमाणें त्या घरा भितर उंडो मोरतना जेजूची वळख धरलेल्या वेळार त्या सिसांनी म्हणली उतरां. वाटेर तो आमचे लागीं उलयतना पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमची काळजां आमचे भितर पेटलेलो अणभव जाल्लो न्ही. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत थोडे फावटी कश्टांची गडजां आयिल्ल्या वेळार कोडू गडितां घडल्या वेळार आमकां कश्टा वयर कश्ट निराशपण मेळलेल्या वेळार त्या घडये थोडे फावटी जेजू आसा, जेजूचें आजारपण भोगोवंक आमी सुकल्यां जावं पुरो. पूण एक सत जेजू आमचे लागीं निरंतरी आसा, आमकां सोडिना, आमकां सांडून तो वचना. आमच्या सुखा दुखांत आमच्या जिविताच्या एका घडये आमच्या बगलेक तो आसा, आमचे सांगाता तो समकाता. पूण थोड्या म्हयन्या उपरांत थोड्या दिसा उपरांत फाटीं पळयलें जाल्यार खंडीत ते दाळा आमी उपकारी मनाची जाता. कित्याक त्या घडयांनी त्या दिसांनी त्या संदर्भांनी तो आसुल्लो आमचे सांगाता. आमी एक सोरी न्ही, ताणें आमकां सांगात दिला, ताणें आमकां बुजयला, ताणें आमकां धैर्य दिला, विविध मनशां मारिपा तो आमकां भेटला त्या घडयांनी. हें सत आज हें पवित्र पुस्तक आमकां उगडापें करता मोगाच्या भवन आनी भयणीनो. आनी त्या देखून तेच जिवंत क्रिस्त मुखार आमी बसून आसा. आमकां हर एकल्याक निरंतरी तो सांगात दिता, आदार दिता, आमचें जिवीत तो चलोवन व्हरता. त्या देखून इसाया प्रवादी अध्याय 43 वाक्य 1 वाचलें जाल्यार भियेनाका, कित्याक हांवें तुका सोडयलां, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां, तूं म्हजोच. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलो, न्हंयंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात, उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय, उज्याचो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सोडवणदार. त्या देखून मोगाचे न्हू, त्या घडयेनी तो म्हणटा हांव सोडना, हांव तुज्या सांगात आसा. कसलीय मारेकार ती परिस्थिती जावंक पुरो, तूं बुडसो नाय, तूं उलपोन वेसो नाय, हांव तुका सांबाळटा, हांव तुजो देव. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्या देखून त्या सिसांनी जेजूक म्हणली आमचे सांगाता राव, आमचे सांगाता राव. आज हांवें आनी तुवें आमी हर एकल्यानी ताका मनाचे सुमया आमचे सांगाता राव, आमचे सांगाता तूं आसाय, पूण आमचे सांगाता तूं राव, आमकां जाय. म्हजो दिसभर तो ग्रास हांव जोडटना आमचे सांगाता राव,
म्हजो दिसपरतो वावर करतना म्हजे सांगाता राव, म्हजें शिकाप शिकतना म्हजे सांगाता राव, म्हजें काम करतना म्हजे सांगाता राव, म्हज्या दुखा वेळार म्हजे सांगाता राव, म्हज्या पडण्या वेळा म्हजे सांगाता राव, म्हज्या सलवणे वेळा म्हजे सांगाता राव, म्हज्या अस्गतगाय वेळा म्हजे सांगाता राव, म्हज्या जिविताच्या हर एका घडये सोम्या म्हजे सांगाता राव. आमी इतल्यांत म्हणूंक जाय, म्हजे सांगाता राव सोम्या जेजू, म्हजे सांगाता राव, म्हाका सांडी नाका, म्हाका सोडी नाका, तुजी दैवीक खाकोलत, तुजी दैवीक सकत म्हाका लाभई, निरंतरी ती म्हज्या जिविताक वाळून दी म्हणून त्या सोम्या कडेन आमी मागूंक जाय. मोगाचेनो आमी सोम्या कडेन मागूंक जाय. तासो सांगात आमकां निरंतरी तो दिवन आसा. मोगाचेनो हर एका घडये आमची तो जतन करन आसा. तर दैवीक काकोलतीचें फेस्त करच्या ह्या संदर्भार आमकां त्या सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण करया. दैवीक काकोलतीक आमकां समर्पण करया. मोगाचेनो आमकां कितें कश्ट, बेजाराई, दूख आसा, समस्या आसा, आमच्या मतीन कितें टेन्शन आसा, कितेंय दोस्तां, आमच्या कुटुंबांत कितें बेजाराय, दूख आसा, सगळें ह्या घडये त्या सोम्याच्या पांयां तळा आमी हाडया. मोगाचेनो त्या सोम्याच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. वो मेल्लो न्ही, वो जिवंत क्रिस्त, जिवंत देव, ताचे हांव निरंतर ती काकोल तो वालता म्हज्या आनी तुज्या जिविताक. तर सगळां ह्या घडी आमी दिमी घालया. कोंत आसा जाल्यार हातान कोंत कान घेया. एकन दैवीक काकोलतेचो तेर्स आज आमी विशेश तरान आमी म्हणया. मोगाचेनो आमचें साध्य आसा जाल्यार, थांगता जाल्यार हात वयर उबारया. मोगाचेनो पातयेनीन बावरतान, कित्याक पातयेनी बावरता आसल्यार कितेंय आज साध्य ना. तोमासान म्हणली उतरां, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, त्या म्हज्या सोम्याक, म्हज्या देवाक आमी उलो मारया. मोगाचेनो आमकां त्या देवाक त्या सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण करया. ताची दैवीक सकत काकोलत म्हज्या आनी तुज्या कुडीक, म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबाक, आमच्या हर एकल्याक वाळून दी म्हणून आमी मागया. आनी प्रत्येक जण ह्या घडये आमी सांगलें, कितेंय समस्या आसा, कितेंय बेजाराय आसा, कितेंय दूख आसा, सगळें ह्या घडये त्या दैवीक काकोलतेक आमी समर्पण करून मागया. मोगाचेनो आनी आज विशेश तरान हो एकन दैवीक काकोलतेचो तेर्स आमी नियाळतना आमच्या मुखले चुनावणेंत आमच्या राज्यांत बरे मुखेली हुद्दे येवच्या खातीर, एक बरो सरकार अस्तित्वाक येवच्या खातीर, लोकांचें बरेपण करचो आशेवचो सरकार, हर एका धर्माच्या लोकांक मोगान सांबाळता तसलो एक सरकार अस्तित्वाक येवच्या खातीर त्या सोम्या कडेन विशेश तरान ह्या घडी आमच्या हात वयर उबान हो दैवीक काकोलतेचो तेर्स एक गण आमी गावया. मोगाचेनो सस्ताच्या बाबा हांव तुका भेटयता, तुज्या अती मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी चडवंदारा तिजो क्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मो आनी देव आमच्या मतांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या मतांच्या
श्रेष्ठांच्या पाशावारी आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारी आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारी आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावारी आमची आणि सगळ्या संसाराची ताकद ही भाग्यवंता देवा ही भाग्यवंता बोलबोलता ही भाग्यवंता आम्हाला ठाकूरांची ही भाग्यवंता देवा ही भाग्यवंता बोलबोलता हे भाग्यवंता आम्हाला ठाकूरांची हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बोलबोलता हे भाग्यवंता आम्हाला Praise the Lord. 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 मोगाचनो दैविक काकुलतीक आम्ही वंदन करन हे गीत आम्ही गावया दैविक काकुलतीक आम्ही वंदन करूया पान नंबर 143 समेस्त आम्ही उभे रावया आमचे ते हरी एकल्या ते सुम्याची दैविक काकुलत वाळून तासा मोगाचन आम्ही ते अनुभव करनासा त्या देखून त्या सुम्याक असली दैविक काकुलत आमच्या जिवितां वळयलेल्या त्या सोडवून दराक आम्ही अर्गां दिवया स्तुती करूया आणि हे गीत आम्ही गावया मोगाचन काकुलतीक आम्ही वंदन करूया दैविक काकुलतीक नमन करूया दैविक काकुलतीक आम्ही अर्गां दिवया दैविक काकुलतीक स्तुती करूया दैविक काकुलतीक आम्ही वंदन करूया दैविक काकुलतीक नमन करूया दैविक काकुलतीक आम्ही अर्गां दिवया दैविक काकुलतीक स्तुती करूया येशू तू सोडवणार काकुलतीचे रूप देवा धाडला ते उरलेले येशू तू सोडवणार काकुलतीचे रूप तुझे कावळता मोकोसानी तुझे कावळता मोकोसानी बेतलेबान जमाया घरी देवा माट्यानी शेजाऱ्या राया पसरलेल्या आमाराच्या उम्यार रूपी जीवन येशू तू सोडवणार काकुलतीचे रूप देवा धाडला उरलेले येशू तू सोडवणार काकुलतीचे रूप तुझे कावळता मोकोसानी तुझे कावळता
मेलूय तू रगत वाळून प्रेमाताय पाक्याकारून सुटतानी सांगी लुटून कृपा धाडताय सर्गीतावून देविका कोटी आम्ही वंदन करया देविका कोटी नमन करया देविका कोटी आम्ही अर्घ्य दिल्या देविका कोटी स्तुती करया जेसू तू सोडवणार काकुळतीचे रूप देवान धाडले मोठे केले जेसू तू सोडवणार काकुळतीचे रूप तुझे आवडता मोठोसाने जेसू तू सोडवणार काकुळतीचे रूप देवान धाडले मोठे केले जेसू तू सोडवणार काकुळतीचे रूप तुझे आवडता मोठोसाने तुझे आवडता मोठोसाने तुझे आवडता मोठोसाने Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ಬುಚ್ಚಿಯಾಮಿ ಮಗಚನೋ ಜುವಂಸು ವಾಂಜೇಲ್ ಅದೇ 20 ವಾಕ್ಯ 30 आणि 31 वाचले जाल्यार अशें आसा जेजून केल्ले आनी सिसांनी देखले आश्चर्यां आनीकी जायतीं आसात ती ह्या पुस्तकांत बरोवनात पूण हांगा बरयलेल्या आश्चर्यांचो शेवट हो जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानी जाय अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सासणेक जिवीत जोडी जाय. आतां इतलीं आश्चर्यां अद्भुतां जेजून केल्लीं आनी ताचे मारेफा ती दैवीक काकोलत सकत विविध मनशां ते वाळल्ले उद्देश एकच जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून सतमानी जाय. धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 5 वाक्या 4 तावन आमी वाचलें जाल्यार वा 14 तावन आमी वाचलें जाल्यार थंयसर बरयलां पूण सोमयाचेर सतमानतेल्या दादल्या स्त्रियांचो सांको इतलो सडत आयलो की लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्याक व्हांवून हाडटलो आनी पेद्रू तेणे पाशार जाता आसतना ताची सावळीपणी तांच्या मदल्या थोड्यांचेर पडो म्हणून खटल्याचेर आनी आंथुळणाचेर तांकां दवरतले. जेरुजलेमा बोवारीच्या शाराचो लोक आपल्या पिडेस्तांक आनी देवसराचे उपाद्र भक्तेल्यांक घेवन हरिहरींनी थंय जमो जातलो आनी सक्कडी बरी जातली प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise आता the Lord. जेजून केल्ल्या आ जपांचो उद्देश जेजू सोमी जेजू देवाचो पूत म्हणून वळखून घेवचे. आतां तित सकत आपोस्तलां मारिपात वाळोवंक लागली आनी पेद्रूची सावळी पडलेले बरे जातले म्हणली पातयेनी आनी जायत्या पिडेस्तांक जायत्या लोकांक थंयसर तांणी हाडलें हे तांणी सतमानलें पातयेनी दवरली आनी दैवीक काकोलत आतां आपोस्तलां मारिपात वळोवंक लागली. पयलीं जेजू मारिपात वाडली आतां आपोस्तलां मारिपात ती वाळोवंक लागली आनी कोणाक तांणी आपडलें कोणाचेर तांणी मागणें केलें तांचे थंय हरी एकल्या थंय सोमयाची दैवीक सकत वाळोवंक लागली. मोगाळ भवन आनी भयणीनो लुकास वांजेल परतून म्हणटा अध्याय 4 वाक्य 40 आनी 41 दीस बुडोवन येताना ज्या कोणांगेर विविध पिडे रोगाची मनशां आसलीं तांणी सगळ्यांनी तांकां ताचे सरशी हाडली. हरी एकल्याचे ताणें हात दवरले आनी तांकां सगळ्यांक गूण केली. सबार भितरले देव सारी तूं देवाचो पूत म्हूण बोबो घालीत बाईसन गेले. आपूण क्रिस्त म्हणून ते जाण आसले देखून जेजू तांकां बेस्तावन उलोवंक सोडिनासलो. इवन वायट सक्ते समेत तो देवाचो पूत म्हणून जाण आसले तो क्रिस्त म्हणून जाण आसले आनी त्या देखून जेजून तांकां उलोवंक सोडलें ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah.
मोगाल भवन आणि बहिणीनो त्यातून कीर्तन 90 आणि 9 वाक्य 8 आणि 9 म्हणता सर्वेस्पर आमच्या देवा तुवें तांकां जाप दिली तूं तांकां काकोल दिसो देव जावन आसलोय सर्वेस्पर आमच्या देवा वाखाना ताच्या पवित्र पर्वता मुखार सरपडा सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र त्या देखून आमच्या देवातावन आमच्या देवा मुखांतर आज विविध मनशां मारिपात ही दैवीक सकत वाळून आसा मोगाचें त्या देखून आज आमी रेतीरेक वेता पवित्र जाग्याक वेता आराधनाक वेता कित्याक देवाचे मनीस आसात देवाच्या मनशां मारिपात आज ही दैवीक साकत वाळून आसा ते कोणाक पडतात ते कोणाचेर हात दवरतात कोणा खातीर मागतात तांकां बरें जातेत आसा सोमयाचें हें मिसांव आजुनी वाळून आसा मोगाचें न्हू वाळून आसा आनी सोमी ताणें आमकां मजतदार जावन पवित्रात्म्या दिलो आनी पवित्रात्मा आज ह्या विविध व्यक्ती मारिपात तो काम करना आसा बळान आनी पवित्रात्म्याची सकत वाळून आसा आनी त्या देखून आपडलेल्यांक भलायकी बरेपण वालतेत आसा मोगाचें न्हू जोएल प्रवादी अध्याय 3 वाक्य 1-3 म्हणटा सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो तुमचे पूत आनी तुमचो धुवो प्रवाद करतली तुमचे जाणटे स्वप्नां स्वप्नेतले आनी तुमचे तरणाटे दर्शनां देखतले साकरांचेर आनी साकरणीचेर पर्यंत त्या दिसांनी हांव पवित्र आत्मो घालतलो मोळबार आनी पृथ्वीर हांव खुणां दाखयतलो त्या देखून खंयसर वो पवित्र आत्मो देवाचो वालता थंयसर आश्चर्यां अद्भुतां मात्र न्ही सोमयाची दैवीक सकत वालता मोगाचें न्हू जायतें बरेंपण जाता त्या देखून आज आमच्या बोवारी आमी विविध खुणां विविध तरांचें बरेंपण मनीस न्हिदले उठोन सोलते कुरड्यांक दिश्ट थोंटे चलचे केप्यांक आयकोवचे विविध तरांच्या पिडेन गूण जावचे ह्या आजुनी वाळून आसा मोगाचें हें आजुनी जावन आसा दैवीक सकत सोमयाची ती जिवाळ आसा ती वाळून आसा मोगाचें न्हू तर ह्या घडी आमी सगळा उबे रावया मोगाचें न्हू सगळा आमी उबे रावया आमचे दोळे आमी दांबया आमचे दोनी हात आमच्या मुखार आमी उदारे दवरया ह्या घडये विशेश तरान ह्या हातां मारिपाक कोणाक तुमकां सोमयाच्या पांयां तळ हाडूंक जाय सोमयाक कोणा तुमकां समर्पण करूंक जाय कोणें तुमच्या लागीं मागलां विशेश तरान पिडेस्तांनी विविध तरेच्या कश्टांक सांपडलेल्यांनी कोणें तुमच्या लागीं सांगलां मुतीक उडास येता जाल्यार नांवां नाडा मोगाचें न्हू नांवांचो उडास काडा सोमयाच्या दैवीक काकोलतीक ह्या घडये तांकां समर्पण करया मोगाचें न्हू दैवीक काकोलतीचो पवित्र दीस सोमयाची काकोलत वालता तो हे दीस जावन आसात तर ह्या जिवंत क्रिस्ताक समर्पण करया सोमयाची जिवंत क्रिस्ताची सकत कोरपा दैवीक सकत ह्या पवित्र आत्म्या मारिपात वाळून दी ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू त्या देखून तुमच्या मुतीक उडास येतल्या त्या हर एका बावंडांक तुमचे लागीं मागून सांगल्या हर एका आनी प्रत्येक जण तुमच्या कुटुंबांनी तुमच्या वळखीच्या मोगाची विविध तरेच्या पिडेन कश्ट जातात समस्याक वळख जाल्यांत दुखांत रुदानांत बेजारांत आनी कितें समस्यांनी आसात मोगाचें न्हू हरी एकल्या सोडा आसा घडया हरी एकल्या की मोती काडया मोगाचें न्हू आमी पातयेनी दवरया मोगाचें न्हू आमी आयकल्लें थंय वसाप आमकां कितें म्हणटा आमी हरी एकल्यांनी बाबार्थ दवरी जाय जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सत्मानी जाय आनी त्या देखून ही असरी अद्भुतां घडची त्या देखून सोमी आजुनी तो जिवंत आसा आजुनी त्यो ताची बरेपण वाळतेत आसा कर्णंत आसा विविध मनशां मारिपाक ती दैवीक सकत वाळून आसा मोगाचें न्हू तर ह्या घडये आमी हांगासर आयिल्लीं मागण्याची मनशां सोमयाक वेळ दिवंक आयिल्लीं सोमया सांगात रावूंक आयिल्लीं आमी पवित्र मनशां ह्या घडये आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर मागता आसतना मोगाचें न्हू विविध पिडेस्तां खातीर कश्ट तेल्या खातीर विविध तरेच्या निराशपणांत एकसुरपणांत दुखांत आसल्या अवचित मरणां मारिपाक ह्या दिसांनी खंगाल जाल्ल्या ह्या सक्कड कुटुंबांक सोमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया मोगाचें न्हू तांचें दूख सोमयाच्या पांयां तळ हाडया सोमयाचो स्पर्श दैवीक काकोलतीचो स्पर्श ह्या घडये तांणी भोगच्या खातीर तांकां मेळापच्या खातीर सोमयाच्या पांयां तळ तांकां समर्पण कर सोमयाच्या दैवीक काकोलती समर्पण कर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू मागया आमची भाव आनी भयण गायन मंडळीन हें गीत आमी गायतना आमी मागया मोगाचें न्हू गायता आसतना आमी मागया समर्पण करून आमी मागया मोगाचें न्हू सोमयाची दैवीक सकत वालच्या खातीर ती कुरपा वालच्या खातीर खाकोलत वालच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू पातयेनीन भावार्थान आमी मागया मोगाचें न्हू जेजू क्रिस्त सोमी सोडवंदार तो खरो देव
हे सत तो जिवंत देव जिवंत ख्रिस्त हे सत वळखून घेऊन त्या सोमयाकडे बाबार्थान पातयेनी ह्या घडी आमी मागया समर्पण करया मागचें सोमयेची सकत ह्या घडी वाळोवंक जाय आमी मागलेल्या हरी एका त्या कुडी त्या जिवाक वाळोवंक जाय त्या पातयेनी आमी मागया मागचें मागया हें गीत गायता आसतना आमी विशेश तरान पवित्र आत्म्याकडे आमी मागया पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये आमी मागलेल्या हरी एकल्याचेर तूं देवून ये सोमया तुज्या आत्म्याक तांचेर आमी मागलेल्या हरी एकल्याचेर वत तुजी दैवीक सकत ह्या पवित्र आत्म्या मारिपात वाळोवंक करपा दी म्हूण आमी मागया मागचें Jesus, pour out your spirit, Lord. May your mighty power, your mercy flow, Jesus. May all of us, those who are here, Jesus, may experience that mercy, Lord. And whom you have surrendered, Lord. May your mercy flow, Lord Jesus. May they experience the healing at that moment, Lord Jesus. Touch them, Lord. Touch them, Lord Jesus. Anoint them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Touch them, Lord Jesus. Anoint them, Lord Jesus. May your mighty power flow, Jesus, at this moment. Flow, Jesus. Flow, Jesus. Touch, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Anoint Jesus. Anoint Jesus. Sumya dar tuja atmya sumya. O sumya. O tu. तुझी दैविक सत्तेन नंगा स्पर्श का सोम्या तुझ्या पायांतळ के समर्पण केल्या हर एका गुडी आपस सोम्या अभिषेक सोम्या Come Holy Spirit, come, anoint. Touch, Lord Jesus, through your Holy Spirit, touch, anoint them, Jesus, bless them, Lord Jesus. Come, Holy Spirit, come, touch and anoint. Bless, Lord Jesus, thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus, for your mighty healing, Lord. May your mighty power is flowing, Jesus. Thank you. We praise you, Lord Jesus. Sumya harga tuka, ogla tuka sumya Jesus. Mahima tuka sumya, stuti tuka sumya, haradan tuka sumya Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Praise you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगचनो पेद्रूची उतरां सुमया कोणा लागीं वचो तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची या उतरां मारी पाहती सुमयेची दैवीक सकत काकुलत वालता तर आता देवाचे उतार आमी आयकुया देवाच्या उतराचो नियाळ आमी करया देवाच्या उतराच्या सक्तेचो स्पर्श ह्या घडये विशेष तरान आमी बोगया मोगाचेनो आनी हे देवाचे उतार आमचे मदें आमी स्विकार करया ह्या देवाच्या उतराक आमी स्वागत करया लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 20 आणि 4 अध्यायी
40:3 वाक्य तावन 40:9 वाक्यपर्यंत. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, ह्यो त्यो संगती तुमचे सांगाता आशिल्ल्या वेळार हांवें तुमकां सांगिल्ल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवादाच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयी कितें बरोवन आसा तें सर घडोवन येवंक जाय. उपरांत पळयत पुस्तक तांकां समजा सारकें तांच्या मोतीक ताणें उजवाड दिलो. आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कस सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदला बसो आनी पातकाच्या बोगसाणेचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरू करून सर परजांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणें हांवें तुमचेर पटयतलो, पूण सर्गींतावन येवच्या सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांतच रावा जाय. देवाचें उतार हें. वाकणे तुका क्रिस्ता. पास्काचें फेस्त आमी साबार आनी साबार रितींनी आचरण केलें. ह्या पास्क संदर्भार स्वामी जेजू पुनर्जीवन जाल्लें हांवें तुवें आयकलें. पुनर्जीवन जायचें जाल्यार थंयसर एक व्हड एक सकत आसा. म्हाका न्ही तुका एक हात एक इसो तशें जाल्यार डॉक्टरा कडेन देवाचें पडटा. संपूर्ण मनीस मेलो जाल्यार परत ताणें उठाचें जाल्यार थंयसर एक विशेष तराची सकत आसूंक जाय, नातर ती असाध्य. ताका आमी म्हणटा सर्गींतावन येवची ती सकत. आज आमी ध्यान करचे विशय जावन आसा सर्गींतावन येवची ती सकत. पावर फ्रॉम एबाव म्हळ्यार वयर थावन आमकां येवचे त्या सक्ते विशयंत हांव हातूंत ध्यान करता. मोगाचें न्हू. 1876 वेस्टर्न युनियन तांच्या गुप्ती संदेशांत अशें बरयतात, टेलिफोनांत मस्त उणेंपण आसा, हें संपर्क माध्यम जावंक साध्य ना. टेलिफोन आमकां कांय प्रयोजनाक पडनातलें म्हूण एक उल्लेख थंयसर पडटा. पूण आमी जाणाव संपूर्ण तरान उपरांत त्याच टेलिफोनान आज आमी मोबायल म्हणटा सगळें संवसारार कॅप्चर करून उंचल्या पावंडाक उपयोग जावचें बरें जालें. मोगाचें न्हू. तेच प्रमाणे केन ऑल्सन म्हणलो डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशनाचो अध्यक्ष 1977 सांगलें ताणें, कंप्युटर घरांनी दवरची गरज पडची ना, कित्याक ताचो तितलो कांय उपयोग ना, तें घाल्याक उडलें जायत गे म्हणलें. फकत 50 वर्सां वचोंक नात. आज आमी 2023 आसा. हर एकल्यांक कंप्युटर नासतना जियोंकूच साध्य ना. आमच्या मोबायलान जाल्यार एका तराचें कंप्युटर सॉफ्टवेअर तांचो आसा आनी तें नासतना मनशाक जियोंकूच कश्ट जाला. मोगाचें न्हू. अशेंच घडलें. जेजू ताजें एक कितें मुवमेंट म्हणटा आमी, या ताजें एक शिकोवण म्हणटा, या ताजें कृत्यां धरून ताणें एक चळवळी बरी एक सुरू केलें. आनी शास्त्री फारीजेव म्हणाले आकाश जर तर लागाड काडलें थंयसरांचें अद्दीम जालें, तांच्या उपरांत कांय मुखार वचूंक जायना. आनी ताणें पळयलें आकाश कुर्सार मारता आसतना ताजे आशिल्ले स्ट्रॉंग अशें समेत पुरो धांवले. आनी खंडीत चिंतलें आनी कांय जायना, कंप्लीट निर्नाम जावन जालें. पूण संपूर्ण तरान निर्नाम म्हूण कितें शास्त्रींनी फारिजेवांनी चिंतलें गे, परत थंयसर एक उठोवंक सोम्या जेजू क्रिस्ताक आसलें. आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताक जें कितें आपूण शिकयल्लें जिवंत आसतना, जें कितें आपणें गूण केल्लें, जें कितें आपणें बरें केल्लें दैवीक सक्ते विशयंत तें मुंदरसून वचूंक जाय आसलें.
स्वामी जेजू जें कितें ह्या संवसारान केल्लें हर एक ताच्या दैवीक सक्तेन ताणें शिकोवन दिल्ली, दैवीक सक्तेन ताणें अजापां केल्लीं, दैवीक सक्तेन तो सर्गीन तावन येवच्या त्या सक्ते मार्फत हर एक ताणें केल्लें. पूण शास्त्री फरिदेवांनी चिंतलें आमी पुरा मनशा सैमार जें कितें करनासा तें संतीम जायसय. आनी ह्या सर्गीन तावन येवच्या सक्तेन कितें हें म्हणून आसात तें पुरा कांय जावचें नाका म्हणल्यार उद्देश तांचे तें आसलो. पूण जेजू पुनर्जीवन जाताना ती उतरां पळया मोगाच्यान आयचीं. हर एका उतराक मस्तू डीप अर्थ आसा, तरी पूण एक वाक्य आज आमी जोरोवन आरोवन आज पळयता. आनी थंय जावन आसा म्हज्या बापान बासयल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो, पूण सर्गीन तावन येवच्या सक्तेन परत हांव वचता, पूण सर्गीन तावन येवच्या सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शारांत रावासय. सो स्वामी जेजू म्हणटा हांवें बसयलो तुमकां पवित्र आत्मो दिता, तरी पूण सर्गीन तावन येवची सकत तातूंत तुमी बळवंत जायसय आनी त्या खातीर तुमी शहरांत रावासय. जेजून केदाळा सिसांचेर पवित्र आत्म्याक धाडलो मोगाच्या न्हू. सांजू आमच्या 21व्या अध्यायान थंयसर आमी पळयता. थंयसर स्वामी जेजू म्हणटा जिवन जाल्या उपरांत हांव तुमकां स्वास सोडटा म्हूण सांगून स्वास सोडून पवित्र आत्म्याक दिता. हें आमी हर एकल्यांनी वाचलां. पूण पवित्र आत्म्याक दिल्ल्या कुडले ते सक्तेवन जावनात. सर्गीन तावन देव उरली ती सकत तांचेर नातली. ताजे उपरांत ते जेरुसलेमांत केदाळा एका मनाचे जावन थंयसर बसले आनी केदाळा सर्गीन तावन आयली ती सकत तांचेर देवली गे. थंयसर तावन पेद्रोय सकड सिसी घटमूट एकदम घट जाले. तर म्हज्यान तुज्या जिवितांत ही सर्गींची सकत ध्यान करीसय, सर्गींची सकत आमकां येवचे बरें पळयसय. आनी ह्या विशयांत आमी थोडो वेळ आमी हांव आनी तूं मोगाचें ध्यान करता. कित्या खातीर सर्गींची सकत म्हाका तुका गरज आसा. येदोळ पाद्रापान आराधन करतना सांगलें एम्मावसाच्या वाटेर स्वामी जेजू आशिल्ल्या बरी आमच्या कश्टां दुखांत, आमच्या वावरांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या खंयसर आमी वेतांव थंयसर आमकां स्वाम्यान जेजूची गरज आसा. स्वाम्यान जेजू हांगासर आमी एक मेट मुखार येता. स्वाम्यान जेजूची गरज आसा सांगाता. सर्गींची सकत ही आमकां गरज आसा. कित्याक गोता की आजकाल आमकां मनीस इतले उपाद दितात की सोसूंक गोतू जायना. कोणा उठ्ठो आमी रावोन आसावंगी म्हणजे खंयसर आमी काम करना सावंगी. ह्या थोड्या कुटुंबांनी तांच्या घोव ओट्टो बायले ओट्टो रावता आसतना जावंक पुरो, थोड्यांक तांच्या भुरग्यां ओट्टो आसतना जावंक पुरो, थोड्यां कडेन एक कडेन एक एकल्यांक तांकां इतलें एक उपाद जातात की तांकां कांय करूंक जायना. जावंक पुरो विविध व्यक्तींत जावन संघटनांत जावन संस्थांत जावन विविध रितीन म्हाका तुका उपाद्र जावन आसात. ह्या उपाद्रा वयर जैत व्हरूंक आमचें करना जायना. आमचें करना जायना. कितले प्रयत्न केल्यार जायना. खंयसर गे ती सर्गे वयली सकत जर तर आमचे कडेन आसा, आमचे थंय आसा, आमचे खातीर ती करता, थंयसर हांव आनी तूं जैते वोन जावंक साध्य आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून आमच्या जिवितांत ती प्रभाव घालन पदवेचें जिवन हांवें तुवें जियेचें जाल्यार त्या सर्गींची सकत गरज आसा. त्या सर्गींची सकत गरज आसा. जेजूक पुरुश आमी खुर्सार मारचें त्या नियाळ करता आसतना जेजू थंयसर पिलात ताका विचारता म्हजे लागीं कित्याक उलयनाय. सांजू आमच्या 19 अध्यायान 11 वाक्यांत तो केदाळा पिलात म्हणटा तुका सोडूंक ही पदवी म्हजे लागीं आसा, तुका खुर्सावंक ही पदवी म्हजे लागीं आसा म्हूण पिलात सांगता आसतना जेजू म्हणटा 19 अध्याय 41 वाक्यांत 9 वाक्यांत जेजून साप दिवन म्हळें वयर तावन तुका ती दिवंक नातली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसची ना. वयर थावन वयली सकत ताणें तुका पदवी दिल्ली आनी ती दिवूं नातली जाल्यार तुजे कडेन कांय बिंडी सोलाय जायना म्हणल्यार बरी. कांय आमी म्हणटा पळय खालीच्या उतरांनी कांय तुजें ना जायना सायबा म्हणून,
खंय थावन आयली वयर थावन आयली. सो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत वयर थावन आयल्या सकत काल जाता. हांव आनी तुवें उंचल्या बावंडाक वचूंक पावोंक साध्य. वयर थावन म्हजें आनी तुजें थंय सकत देंवल्या वेळार हांव आनी थंय व्हडले मनीस जावंक साध्य आसा. हांवें आनी तुवें उंचल्या पावंडाक वचूंक साध्य आसा. ती लौकीक विचारान मात्र न्ही मोगाच्या न्हू. बगार उरल्या जर तर एक अधिकारी आसा, आमच्या मुखार जायतले अधिकारी आसात आनी अधिकारी हांवें तुवें सांगलें आयकनात. आमी केदाळे रडोवन बसचे आसा. आमी कोण हें सांगल्यार आमी पापाचें सांगल्यार कोण आमकां आयकता. कांय प्रयोजन ना, कोणी आमकां आयकना म्हणलें आमचें गुणगुणे आसात. आमी जर तर आमी निर्गमन पुस्तकांत पळयलें जाल्यार थंयसर फाटार बसल्लो तो राय, इजिप्ताचो राय, आनी इस्रायलांनी सांगलें खंय आयकना. आनी थवळ निर्गमन पुस्तकांत 9व्या अध्यायांत 13व्या ते 15व्या वाक्यांत सर्वेस्परान सांगलें उतरां भोव म्हत्वाचें मोगाचें न्हू. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें सकाळीं फुडें उठ आनी पर्यावे लागीं वचून ताका सांग, अशें म्हणटा सर्वेस्पर हेब्रेवांचो देव, म्हजी स्तुती करचे खातीर म्हज्या लोकांक वचोंक सोड. हे पोटी सर म्हजीं कर्गां तुजेर, तुज्या परिवारांचेर आनी तुज्या लोकांचेरय धाडटलो. आनी अशें सगळ्या संवसारार म्हजे सारको देव ना म्हूण तुका कळटलें. म्हजो हात उबारून तुजेर आनी तुज्या लोकांचेर हांवें वशाची पिडा धाडिली जाल्यार तूं प्रत्वेलो पुसून वेतो आसुल्ले. पूण तुका म्हजी पदवी दाखोवच्या खातीर आनी सगळ्या संवसारार म्हजें नांव परगडचे खातीर हांवें तुका वांसोवंक सोडलां. आनी उपरांत म्हणटा तरी तूं दमकून आसाय आनी त्या दुकान म्हजो अधिकार दाखयता. आज आमकां तशें तूं मुस्तुबडी बोगलांगी मोगाचें न्हू. मुस्तुबडी अधिकारी हांवें तुवें सांगलें आयकनात म्हणून आमी कितले पोटी खंतीन बेजारान बसलां. आनी त्या अधिकाराच्या वयर मसल पावर दाखोवंक आमचे कडेन ना. ह्या त्या अधिकाराच्या वयर ताजे वयलो अधिकार दाखोवंक आमकां तो प्रभाव घालचो म्हजे लागीं आनी तुज्या लागीं आमच्या समुदायान आमच्या समाजान आमकां मेळटा नात. कित्याक ते उंचल्या पदवेर आसात आनी तांकां सपोर्ट करचे ताजे व्हडल्या पदवेर आसात. तर ह्या वक्ता हांवें तुवें उडास दवरूं जाय. ह्या मोयजेक इजिप्ताच्या राया मुखार रावूंक सकत खंय थावन आयली आनी ती जावन आसा मोगाच्या न्हू सर्गींची सकत. ती सकत सर्गींची सकत विविध कर्गां त्या इजिप्ताकाराचेर धाडन तांकां बेंड करयता, तांकां सादें करयता. आनी ह्या वरवीं आखरेक ते म्हणटात जायत तुवें सांगलें बरें तुका वसाचें मो एकटी वचूं म्हणटात. कित्याक मोयजे कडेन न्ही, इस्रायला कडेन कांय न्ही, कोणाय कडेन कांय सकत नासली. सकत आसली केवळ खंय थावन वयर थावन आयिल्ली सर्गींची सकत. त्या देखून आज हांवें तुवें कालें करी जाय, हांवें तुवें कालें करी जाय. ही सर्गींची सकत कशें हाडन, कशें आमच्या समुदायान ते स्विकार करना, कशें आमी जिकेत गे म्हणल्या विशयांत हांवें तुवें चिंतूंक जाय. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू जायते फावटी आमच्या सक्तेंत हांवां तो समस्या परिहार करूंक वेता हांव. पूण कितली आमचे सकत यूज केल्यार, कितली आमची जाणवाय उपयोग केल्यार आमी ह्या समस्ये वयर जैत व्हरूंक असाध्य जावन आसा. कित्याक देवाच्या सक्ते विशयन जावं दी, पवित्र पुस्तका विशयन जावं दी, ह्या देवाच्या पदवे विशयन जावं दी, आमचे पैकी मुस्त जाणांक हाचे विशयंत कितें म्हणटात गूढ ज्ञान ना. आनी त्या देखून हांव तो मागता कांय म्हणी जाल्यार पुरो म्हणून. पूण त्या सक्ती वयर तावच्या सक्ते विशयंत आमकां ज्ञान नासल्या वरवीं हाका आमी चड महत्व दिना. सामतेवाच्या 22व्या अध्यायान 29वें वाक्य म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजून येना, देवाच्या पदवे विशयी ती कळीत ना, देखून असो तुमी फटवून पडल्यात. कित्याक आमी फटवून पडले आवाज? कित्याक आमी म्हणटा आमी अस्कत समुदाय म्हणून? कित्याक हांव तो म्हणटा आमकां खंयच्या चुनावण्यांत जिखोवंक साध्य ना म्हणून?
कित्याक गांवान तो म्हणटा आमच्या अधिकाऱ्यांक परिवर्तन करूंक आमचे कडनं जायना म्हणून. कित्याक आमी कोणशांनी बसून घुसू करणं हर एका फंक्शना वेळार हर एका मिटिंगा वेळार उलयता आमचे कडनं कांय जायना म्हणून. कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकाची समजणी ना. ह्या देवाच्या पदवे विशयी ती आमकां ताज्या सक्ती विशयी आमकां कळीत ना. त्या देखून हांवें आनी तुवें सर्वेस्पराच्या सक्ती विशयी हांवें तुवें म्हत्व दिवंक जाय. आनी त्या देखून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पौल म्हणटा पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्याय 5वें वाक्य म्हणटा कित्याक तुमच्या भावार्थाची बुनियाद मनशांच्या जाणवायेचेर न्हय बगार देवाच्या सक्तीचेर पडयचे म्हूण हांवें लेखलें. आमच्या जाणवायेन न्ही आमी खंयसर केंद्रीकृत करीसय देवाच्या सक्तीचेर हांवें तुवें केंद्रीकृत करीसय. केदाळ ती देवाच्या सक्तीचेर म्हज्यान तुजें दिश्ट लायता हो ताजे विशयी ज्ञान जोडता हो आनी तें जोडूंक शकता हो सगळें चित्रण मोगाचें न्हू आमचें बदलूंक अवकाश आसा. ही खंयसर जावन येता सकत. सामातेवाच्या 16व्या अध्यायान 17 आनी 18 वाक्य म्हणटा जेजू म्हणटा सतमंतल्याक असल्या असऱ्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवें ते देवसार सोडयतले नव्या भासांनी उलयतले सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार बी कसले बी वीक पियेते जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना आनी पिडेस्ताचेर हात दवरून ते बरें करतले. आज आमी हर एकले मोगाचें न्हू हांवें तूं हॉस्पिटलाक सुद्दां वचचें पडटा. पिडेस्ताचेर हात दवरून गूण जावचें असऱ्या आमकां उणें पळोवंक मेळचें. आस्पत्रेन गूण जावचें सामान्य तरान आमकां पळोवंक मेळटा. ह्या समस्या आयिल्ल्या वेळार खंयसर सोरोप आयलो जाल्यार कोणाकी फोन करचें आळे सोरोप आयला कोणाक आमी धरूंक आपोवचें गे म्हणून. म्हाका आनी तुका सोरोप तिशीन पळयल्यार इशिल्यान धावया म्हणून बगता धांवता आमी सगळा चडावत. हांगासर आमचो बशीर आसा तो मात्र सोरोप मेळ्ळ्यार टक्का गंधन सिदा बळसान घालून सिदा सोडटा. मागीरच्यान पुरा आमकां सोरोप आयलो म्हणटा ना भेन दिसता. पवित्र पुस्तक म्हणटा मुझेर भावार्थोल्याक असली सकत दिता कसले सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार वीक बी ते पियेते जाल्यार तांकां बादाक जायना. कित्याक सर्गी वयली देवाची सकत आसा. आमकां गुत्ता न्ही बशीर म्हळ्यार कोण म्हणून. ताणें कांय शिकाप ताणें क्लासीक वचना जाल्यार सगळो बायबल फटा करून सांगता. बायपाट सांगता. बायपाट न्ही तो खंयच्या अध्यायांत कितें आसा म्हणून तो सांगता. कित्याक देवाची सकत ताजेर आसा. कित्याक देवाची सकत ताजेर आसा देखून वांजेलाचें ताका वाचूंक येना बरोवंक येना जाल्यार तो बायबलाचें कोटेशन्स खंयच्या अध्यायांत खंयच्या वाक्यांत कितें आसा म्हणून तो सांगूंक शकता. आतां असलो व्यक्ती कालें करता वचून ठक्का घालून सोरोप जाल्यार धरूंक शकता. आतां ह्या वेळार हांव तुमची चिंतूंक पुरो एक निसायकी साध्य गे मोगाचें न्हू यस आदारार सांत पौल आमी पळयलें जाल्यार थंय मनीस मुस्तू मागण्यार आसलो आत्म्याच्या सक्तीन भरलेलो आनी त्या खातीर कितें ताच्या जिवितांत जातालें. धर्मदूताची कृत्यां 19 अध्याय 11 आनी 12 वाक्य म्हणटा देवान पौला मुखांतर विशेष तरेचें आसर करयलें की ताज्या आंगाक पडले लेस आनी तूं आले व्हरून पिडेस्तांक लायतस तांची पिडा गूण जातली आनी हेरांचे अशुद्ध आत्मे तांचे तावन भायर सरतले. आमी आतां सामातेवाच्या 16व्या अध्यायान 17 आनी 18 वाक्य वाचलें. हे वास्तवीक गे वय वास्तवीक. कित्याक सांत पौलाक थंयसर तशेंच घडलां. ताणें वचून आपणें जें म्हणना ताजो गामला गेल्यार बरो टक्का घालून गूण जातात टक्का घालून सैतान सोडून वतात. हांगासर मागण्याक वचूंक कडेन हांवें सांगलें आमचो बशीर मामा आसा ताकाय सर्प ताका कांय करूंक शकना. आनी त्या देखून जें कितें वांजेलान सांगलें 100% तें सतत. वयली सकत आमचे कडेन आसा जाल्यार हांगाची सकत आमकां कांय करूंक जायना. हांगाची सकत आमकां कांय करूंक जायना. त्या देखून आमी पळयता धर्मदूताच्या कृत्यांत 3 अध्यायान 7 आनी 8 वाक्यान थंयसर पळयता
पेद्रू कितें म्हणटा थंयसर सुंदर दरवाट्या कडेन एकलो पांय तुलासलो बिरमोतोय सार नासा म्हाका कांय म्हणे भीक दी म्हणून. आनी पेद्रू कितें म्हणटा हांव म्हजे तेन्ना पेद्रून ताका म्हणलें रुपें वा भांगर म्हजे लागीं ना पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दिता. म्हजे लागीं कितें आसा म्हजे लागीं वयर थावन दिली पदवी आसा वयर थावन दिली सकत म्हजे लागीं आसा आनी ती सकत म्हाका खंय थावन आयिल्ली जेजू थावन आयिल्ली. आनी त्या देखून तो म्हणटा म्हजे लागीं भांगर रुपये ना जावंक पुरो पूण म्हजे लागीं कितें आसा सर्गी थावन आयिल्ली सकत आसा. आनी त्या सक्ते मुखांतर तो म्हणटा नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. पेद्रू ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उठयलो तक्षणच ताच्या पांयांच्या पावलांक आनी गांठींक बोवाळ आयलें आनी तो सट्टकन उठोवन उबे रावलो आनी सोलोंक लागलो. उपरांत सलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांच्या सांगाता देवळान भितर गेलो. आनी ती केदाळां वयर थावन आयली सकत ताच्या लागीं आशिल्ली गे. आनी ती सकत म्हणटा रुपया आनी मंगानांतल्या कितें जालें म्हजे कडेन वयली सकत आसा आनी ती सकत आतां तुका जेजूच्या नांवान थंयसर तुका गूण करता जेजूच्या नांवान. आज मोगाचें न्हू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांवें कुंटून कुंटून आमचें जिवीत न्ही हे पांयांचें आमकां कुंटोवणी भगर मोगाचें न्हू हांवान तूं जिविताच्या धांव धांवच्यांत सगळां आमी सुलवून आव्हान सडावत जाणां आमी सुलवून मोगाचें न्हू धांवोंक कश्ट जाला हे आमकां सोलोवंक कश्ट जाला जिवीतच नाका म्हणलें भोगणां म्हाका तुका मुस्तपुटी सगळ्यांक येवन आयल्यान सांग पुरो. पूण खंयसर हांवें तुवें आसा जाय वयर थावन आयली सकत आमचे लागीं आसल्यार या म्हाका आसना जाल्यार म्हज्या सांगात आसल्याक आसले जाल्यार तो म्हणटा तुका म्हाका वयर थावन सकत आसा न्ही त्या सक्तेन तुका बरो करता आनी तुजें जिविताचे कितें अडखळे आसात ते निवारता म्हणूंक शकता. त्या देखून मोगाचें न्हू आज हांवें तुवें नियाळ करूंक जाय. वयर थावन येवची सकत म्हाका आनी तुका मस्त गरजेची. आनी ह्या विशयांत मुखल्या हप्त्यान आमी परत नियाळ करता आसतना वयर थावन येवची सकत आनी ती कशी गरजेची कशी आमकां उपकाराक पडटा आनी कशी आमी आपणावची हाका कितें हांवें तुवें करीत म्हणल्या विशयांत आमी ध्यान करतले. हांव पूण आयच्या दिसा पास्काच्या बेस्ताल्या कुडले आमी कितें हें करना हांव जेजू जर तर जिवंत उठलो जाल्यार जेजू त्याच्या जिविताच्या झरीच्या विशेष सक्ते मुखांतर उठलो. सर तर ती सकत कहली जेजूक ती सकत आसा जाल्यार ताजो एक वंटो मुणी म्हाका आनी तुका आयलो जाल्यार मोइजेक पवित्रत्वान बरलो आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा ताज्या मोइजेक आसल्या त्या पवित्रत्वाच्या सक्तेच्या एक वंटो काडून 70 जाणांचेर गेल्यार 70 जाणें पवित्रत्वाच्या सक्तेन भरले. जर तर जेजू ते उठवले ते सकत आसा पळय मेल्ल्यांतलो उठवले सक्तेचो एक वंटो आमच्या सगळ्यांचेर पडलो जाल्यार कितले सक्तेवंत हांव तूं जायन मोगाचें न्हू कितले समस्या परिहार जातात कितल्या जाणांक बरेंपण जायत. तर ह्या विशयांत मुखल्या दिसांनी मुखल्या हप्त्यांनी आमी नियाळ करया. पूण आसतना आमी देवा लागीं मागोवंक प्रारंभ करया. सर्वेस्परा सुम्या जेजू तुजें पास्का फेस्त आचरण करना आमी ह्या दिसांनी आसता आसतना आमी इतल्यांत आशेता सुम्या तूं कसो मेल्ल्यांतलो परत त्या दैवीक सक्तेन सर्गा वयल्या सक्तेन परत तूं उठलोय गे ती सक्तेचो एक वंटो आमच्या समुदायाक आमच्या व्यक्तींक म्हज्या कुटुंबाच्यांक म्हज्या फिरगजगारांक म्हज्या देसघरांक म्हज्या ऑफिसगारांक म्हज्या म्हाका आमकां दिय सोम्या. आनी ह्या वरवीं आमी समुदाय एक बळवंत समुदाय जावन आमी जियेतल्या म्हणल्या आशेन आमी हातूंत मागणें करया मोगाचें न्हू. आमीन. Let us look at the Lord expectantly. Let us wait on the Lord, surrendering all our intentions, all our heart's desires. Let us tell the Lord all the situations which look impossible to the eyes of man. May the grace of God come upon us mightily at this hour. Let us surrender to the Lord for this miracle moment that we are in. Lord Jesus, we surrender all the individuals who are here. We surrender all their intentions. We surrender everything that is in their mind, every wound of the heart and of the body, every wound in the soul.
May your precious blood sprinkle upon each individual. May each person who is watching online and present here experience your divine touch. May they experience the miracle moment today. Lord, we pray through your divine grace, may they be able to feel your presence mightily today. May they be able to touch you and feel you more through the word of God. Lord, I pray a special prayer of healing. May each individual who is suffering through various kinds of diseases, illness and ailments, things that are beyond human understandings, may they be touched and healed. We also pray for all the individuals around the world suffering from various diseases such as COVID and cancer, AIDS and all diseases which are incurable through the knowledge of man. We surrender them to you. May your divine grace touch each one of them and heal them. Lord, we pray specially for the nation today, that your grace may come upon this nation and specially our state. May there be a change in the state. May there be a blessing in the state. We pray for our city, the city of Mangalore. May there be a powerful presence. May your presence flow here mightily. May the leaders which are being elected may be filled with your grace. May they be filled with your wisdom. May they be filled with your knowledge. Lord, we also pray for our community. Bless them mightily in the times of persecution. Grant each individual wisdom, your divine grace and your divine protection, as you protected the apostles, as you protected your disciples in the New Testament. We pray specially protect all the believers today. Protect each one of them. Fill them with your Holy Spirit. Lord, we surrender all the situations which we are in, which looks impossible to the eyes and wisdom of the man. You have said, it is not by might, it is not by power, but by my Spirit. Lord, we pray through your Spirit, touch each individual. The power which comes from above, let it touch each individual, dwell with us and empower us to be more mighty and closer to God. Harabashamariya Karamashariya Alamasharamandrangalagramandrang Shaligramandri Harabashuriangalasangalamandri Shakadriya Malgora Shadiri Harabashariya Maria Mandro Shamalaka Sakaramandrang Shagadri Kashkadriya Malo Shakadi Harabashiriya Malagalagaramashariya. As the deer panteth for the water, and my soul shall not be healed. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. As the deer panteth for the water, and my soul shall not be healed. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. The Lord is showing mightily. He is touching many individuals right now. The Lord is showing special grace upon our state, Karnataka. The Lord will raise
new leaders. The Lord will establish you whom He has promised. The Lord is showing today He will specially bless and anoint and fill with grace the newly elected. There will be a change, a supernatural change. The Lord is also empowering individuals who are praying for business. I see individuals who are disappointed because of debt, and where they see no way, the Lord is touching you. I see individuals who are in search of jobs, applied many places, tried to go many different places, but you do not see a way. The Lord is filling you mightily today. The Lord is telling you, wait upon me, I will bless you. I see the family is being restored by the divine grace. The Lord is filling the families with peace. I see where there are many problems, I see the Lord blessing. I see the Lord blessing the convents. I see the Lord blessing a sister. I see somebody's desire to grow more in the music. The Lord is blessing you. I see the word of God coming to individuals. I see an intervention of Mother Mary in an individual's life. The Lord is blessing. The Lord is strengthening. Look to the Lord and let us surrender every thought that is disturbing us and every intention of our heart, and the Lord will fill us more mightily. You're my friend and you're my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You're my friend and you're my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit live. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit live. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. And my heart desire, and I long to worship thee. मोगाच्यानो जेजूचें आशिर्वाद जोडूंक आमी फुडें सरता. एक घडी त्या सोमया मुखार आमी आसा. ताची सकत सर्गींची ती सकत अरी एकल्या ते वालता हें आमी आयकलें. त्या सक्तेचेर पातयेवन एक घडी आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवा सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया. हें कुटुंबाचें वरास आमच्या सगळ्या कुटुंबाक सोमयाच्या पांयां हाडया. कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक आमच्या मोती काडया. भुरग्या बाळांक, युवजनांक, काजारी जोड्यांक, मालगडी, प्रायवंतां, पिडेस्त भावंडां, गांवांत परगांवांत आसची आमची कुटुंबादारां हर एकल्या मोती कुडा आसा घडया. सोमयाच्या पांयां आमी हाडया. प्रत्येक जण ह्या दिसांनी भुरग्यांचे फलितांश येवंक आसा. रिजल्ट 10वे क्लासीचे PUCचें बरें फलितांश तांकां मेळच्याक, एक बरो फुडार तांकां लाभच्याक ह्या विशेश देण्या खातीर आमी मागया. आमच्या भुरग्या बाळांक सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करून आमी मागया. हाकी आमच्या पवित्र सभे खातीर, पापसाहेबा खातीर, कार्दिनल, बिस्प, याजक, धर्मीक भाव भयणी, भावार्थी लोक सगळ्या पवित्र सभे खातीर आमी मागया. पवित्र सभा आणकी बळवून जावं दी. जेजू क्रिस्त पवित्र सभेची बुन्याद जिवंत क्रिस्त, ह्या जिवंत क्रिस्ताचेर पातयेवन पवित्र सभा बळवून जावं दी म्हणून आमी मागया. सगळ्या संवसारार जिवंत क्रिस्ताची शांती समाधान राज जावचे खातीर आनी विशेश तरान युक्रेन आनी रशिया मध्ये चलोनाचें जें झूज थांबच्या खातीर रावच्या खातीर आमी मागया.
आमच्या देशा खातीर आमच्या राज्या खातीर आमी मागया. प्रत्येक जण येदोळटा आमी आयकले चुनावन आसा, बरें मुखेली उदेन येवच्याक, एक बरो सरकार अस्तित्वाक येवच्याक, लोकांचें बरेंपण जावचे खातीर आमी मागया. मोगाचे न्हू आमच्या मंगळूर DSC खातीर, आमच्या गवळी बापां खातीर, याजकां खातीर, धर्मीक भाव भयणी खातीर, ह्या देशीत वावर करता हर एका मुखेल्यां खातीर आमी मागया. विशेश तरान कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, कोणाक आमी मागता बसयलां, तांचे खातीर, तांच्या त्या सवां खातीर आमी मागया. आनी सुमयाचें तें बेसांव आमचेर आमी मागिल्ल्या हर एकल्याचेर, आनी प्रत्येक जण आमकां कितें गरज आसा, सुमी आमची तेसांवां वैयक्तीक थरान कितें आसा सगळीं सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण करून सुमयाचें आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गवया गीत ह्या देवाडा साक्रामेंतांक. Sacramenta sastangan kuruya purviratya rupa bodla novya iti adarya sudurvicha astatishya पदवेदरा ससनाच्या देवा, तूं दैवीक काकुलतेन भरलेलो, तुजी दैवीक सकत काकुलत आमच्या हर एकल्या ते वळयत आसाय. आमचे सांगात तूं दिसपते रावताय, आमचे जिवीत तूं चलोवन व्हरताय. ह्या खातीर आज आमी तुका दिनू आसतना प्रत्येक जावन हांगासर जमलेल्या विविध माध्यमां मरिपाक ह्या आराधनांत भागीदार जावच्या त्या हर एका भाव भयणीक तुझ्या दैवीक सक्तेचो काकुलतीचो स्पर्श दी. त्या दैवीक काकुलतीच्या स्पर्शान भरलेली थानी बरी भलायकी बरेपण बगूंक आनी तांचें जिवीत तुज्या मांडावळी प्रमाणे कुशे प्रमाणे जीव नका करपा दी. जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना.